जेसू, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका वंदिता. तुजे सरशी आमी सर पटून पडून तुका आमचे सगळेंच जिवीत समर्पीत हांव. आर्गां दिता, तुजी मोहिमा वाखाणटा. सगळे म्हजे कुडींतले, मनांतले, भावनांतले, आठवणींतले, अणभवांतले सगळें तुका समर्पीत हांव. तूं म्हाका स्विकारताय म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. Sacramenta raololia mogacha Gesù. Sacramenta raololia mogacha Gesù. Ulpayamci karza tujas moga Bogu kami tuka sasna cha sasna. Ulpayamci karza tuja mogan Bogu kami tuka sasna cha sasna. Muncha soiba ailolia Devacha puta Muncha soiman ailolia Devacha puta Bosoyam kantuja Jeuna mezar Zauncha kami kori Devachi burgi Bosoyam kantuja Jeuna mezar Zauncha kami kori Devachi burgi Pritumice Deololia Sorgicha undia Pritumice Deololia Sorgicha undia Osok bukelole Otme amche Vegi ubar sambal Gotain tuje Osok bukelole Otme amche
राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणां ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणां ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां. वै जेजू, कितलें बरेपण तुजें आमी चाखलेलें आसा कालच्या दिसा. कितलें तुवें आमकां वाटायलें. उद्रूश आमचेर येतालें पूण तें तुवें पयस केलें. आर्गान दिनवास तुका. कितल्या जाणांक आमी मेवल्यांत आनी तांचें जिवीत ताणें सुटावें केल्या उपरांत आमी पळयता कशे भाशेन तूं प्रत्येकाचो परामर्श कोत्ताय, राखताय आनी सांबाळटाय. ह्या पासत तुका आमी वंदीत हांव. खरींच ही तुजीं उतरां आयकल्या उपरांत म्हाका कितलो धीर आनी घोटाय मेळटा. मातयेवाच्या 10व्या आवेस्वरान 16वे ओळीन तूं अशें म्हणटाय, आयकात, ल्हानग्या मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. वै जेजू, तुवें म्हाका तुजें मंदीर केलेलें आसाय. म्हज्या काळजांत, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत म्हज्या तूं जियेताय. हिंचर वचूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय, कशें करूंक जाय, हें सगलें तूं म्हाका भितरल्यान तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सुचयताय. आनी तूं म्हाका हांगसर थंयसर वत्ताय. हांव खूब पाटी समजतालों की हांवूच म्हाका वत्ता म्हणून. वय वत्ता. जेन्ना हांव तुजें आयकना तेन्ना म्हाका जाय पळय तशें हांव कोत्तां. पूण तूं सगळें जाणाय जेजू. जें म्हाका दिसती पडना तें तूं जाणाय. ताका लागून तूं अशें म्हणटाय, देखून सोरपां परी चतूर तरी पारव्यां परी सादीं जायात. तूं दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो असलो मनोभव म्हज्या सोबें ना. म्हणटा हांव, पूण ते भाशेन खूब पाटी घडना. ताका लागून हांव चतूर ना. हांव समजतां की हांव सगळें समजतां म्हणून. ना, पूण तशें न्हय. खूब ल्हानगे आनी चोर
आनी पातकी म्हजे भोंवतणी आसात. हांव तर तुका हाजीर जायत जाल्यार हांव चतूर जातलों, कित्याक तूं म्हाका हें सगळें भितरल्यान दाखयतलोय. आनी तरी पारव्या परी सादी जायत म्हणून तुवें सांगलां. हें सादेपण तुजें सोबें म्हजे बरी घडोवन येत तेन्नाच की हांव सगळें जाणो जावन शांत तुजे सोबें रावंक शकता, कित्याक तूं सगळें तुज्या ताब्यांत करून आसाय. ह्या दिसांनी तुवें खुबूच आमकां शिकयलां. मोग कितें पळय तो जुआंवच्या चिटींतल्यान. पूण पावलो अशें म्हणटा, प्रिती मोग कोणाचेंय कितेंय सोंसून घेवपी आनी सगळ्या ठांय दोयाळ मोवाळ. प्रिती मोगाक नाटकां येना, बोडां येना, गोरवूय ना. प्रिती मोग दुसऱ्या कडेन माणसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोदिना. प्रिती मोग राग चडोवंक दिना, कसलेंच वायट मनांत धरिना. कोणेन वायट केलें म्हूण प्रिती मोग खुशाल जायना, पूण कोणीय बरें करीत तर प्रिती मोग संतोसता. प्रिती मोग दुसऱ्यांची चुकी खोडी समजून घेता, दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, परवास धरून रावता, सुशणिकायेन आनी दिरान सगळ्यांक फुडो करता. जेजू, तुजे सोबें आमी जियेलीं म्हणटोत तूं आमचे सोबें सदांच जियेताय, पूण जेन्ना आमी तुका हाजीर जाता तेन्ना तुजो मोग आमचे सोबें उगडापो जाता. आनी आर्गां दिनवास तुका जेजू. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's
end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. And 1,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Yes, I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. As we come before the Lord, as we enter into His presence, we thank the Lord for the gift of this beautiful day. With grateful hearts, we thank the Lord for all that He has done for us, all the graces that He has bestowed on us. And now we bring to Him our joys, sorrows, anxieties, difficulties, challenges, and we place them at His feet. We continue to pray for the ongoing pandemic situation in the world. As we know, in some countries the situation is far worse. And therefore, in a very special way, we ask the Lord to shower His blessings, especially upon those, the medical staff, the doctors, the nurses, all those who are working tirelessly in the hospitals. We also pray for all those who are involved in the decision-making process, that they may take decisions keeping in mind the common good. Above all, we also pray for citizens of the various countries, that they may have the patience to abide by the various norms and regulations that are given to them. We also pray for all those who celebrate their birthdays today and those who celebrate their anniversaries. Shower Your abundant blessings on them, Lord, and give them good health of mind and body. We also continue to pray for all those who are preparing for the exams, job interviews, and also for those who are answering the exams during these days. Give them the strength and the courage, Lord, so that all their hard work may bear fruit. We continue to pray for peace in the world, among nations, in our neighborhood, and above all, in our families. We pray for all those who have gone astray from the church. We pray for broken families.
We pray for those suffering from various ailments, those yet to undergo a surgery, those lying in hospitals in serious conditions. Lord, we ask you to shower your blessings on them, give them the strength and the courage. We also pray for the marginalized, for all those who are victims of injustice. We also pray for all social activists, that they may continue their good work. And we pray for each and every one of you who at this very moment are present and are actively participating in this adoration. Through various forms of media, we are all united to the Lord. And even though we may have many prayers, many petitions in our hearts, the Lord knows it all. And let us pray to the Lord in a very special way that today He may give us the strength and the grace so that we may live life worthy to be called His sons and daughters, and that our every action today may radiate His love, mercy, and compassion. जेजू, ही सगळी मागणी आमची इंतेसां तुजे फुडें दवरून आतां तुका आमी वाखाणून तुजो आशिर्वाद घेवंक तयार जाल्या. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात कुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावार सोय मोर्ते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पोताक ताच्या मुरगोटोन काळजांत तोंडार वंदुया वाखाणुया उपजोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संस्कार को खातेपणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या जावळाचो उणो तो मागुया. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मोरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां बगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन.
जेजू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुझ्या काळजा सारखें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुझ्या काळजा सारखें